गोंयांत प्रदूषण ना, गोंय सामकें नितळ आनी निवळ आसा. ताकाच लागून लाखांनी पर्यटक जिवाचो गोवा करपाक गोंयां येतात. पूण कुंकळी उद्देगीक वस्तुकेतले प्रदूषण पळयलें जाल्यार आमचें गोंय खरेंच निवळ आसा काय कितें असो प्रश्न पडले बगर रावना. हे प्रदूषण मुंबय, पुणे, बेंगलोर वा आनी खंयच्या मेट्रो सिटींतले न्ही, जाल्यार हे प्रदूषण आसा कुंकळचें. कुंकळी उद्देगीक वस्तुकेतल्या प्रदूषणाक लागून लोक सामकेच भिटल्यात. पळयात प्रदूषण आड रस्त्यार देविल्ल्या लोकांचें म्हणणें. आमकां इंडस्ट्रीज असली म्हणून प्रॉब्लेम ना. वी आर नॉट अगेन्स्ट इंडस्ट्रीज. वी आर अगेन्स्ट द इनरेग्युलरिटीज दे आर डुईंग, आनी ते आमचे कुंकळे खातीर पळय हार्म करता. जाय तसो धुंवर सोडटा अनफिल्टर्ड, जाय तशें उदक आमच्या जमनीन सोडटा, आनी हे ते करीत आयल्या. हाजे खातीर आमच्या कुंकळ्यान किडनी केसीस, लिव्हर डॅमेज, किडनी डॅमेज, कोणाक ब्रिदिंगाचो इश्यू हो खूब वाडलो आसा. कॅन्सर सुद्दां जाल्ले आसा लोकांक. म्हणून आज थोडे यूथ आमी एक जावन हो एक मुवमेंट केलो, कित्याक आमच्या भुरग्यांक हांगा एक फायदो ना. आनी इंडस्ट्रियल मिनिस्टरानूय सरळ सांगिल्लें आसा की दीस इंडस्ट्रीज आर नॉट फिट फॉर गोवन पीपल टू वर्क इन. थंय म्हणटा तो कंडिशन्स आर व्हेरी हें कितें क्लायमेट खूब डिफरन्स आसा. सो आमच्या भुरग्यांक थंय काम करपाची हें ना, हें खूब मिनिस्टर स्वताक सांगता. ताचे खातीर पोल्युशन इतली जाल्ली आसा की आमचो गांवाचो गांव न्हंयची न्हंय पेडेर जाल्यो, बांयची बांय पेडेर जाल्यो. म्हणून आमी एक अवेरनस ड्रायव्ह केलो लास्ट संडे. अवेरनस ड्रायव्हांतल्यान आमी लोकांक दाखोवन दिलें की हे खंय खंय उदक सोडटा आनी हातून कितें कितें चल्लां. आनी ते स्पॉट्स आमी लोकांक जेन्ना दाखयले तेन्ना खंय तरी ऑथॉरिटीकय जाग येयली आनी गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड रात दीस हांगा मॉनिटरींग करपाक लागला. उद्देगीक वस्तुकेतल्या प्रदूषणाक लागून कुंकळकार सामकेच चाळवल्यात. आनी हे प्रदूषण नाका म्हणून लोक रस्त्यार देंवपाक लागल्यात. उद्देगीक वस्तुकेतल्या हळशिकावण्या उदकाक लागून न्हंयो बांयो प्रदूशीत जाल्यातूच आतां निसर्गीक उदकाचे स्रोतूय प्रदूशीत जावपाच्या मार्गार आसात. पोल्युशन इतले हाय लेवलाचे पावल्या. काल लोक म्हणटाला तूं आनी कित्याक वयत रे, तुगे धंदो आसा मरे. आनी म्हणलें धंदो जिवन उरल्यार धंदो न्ही तो. हें जर आतां 40 वर्सां पयलीं जर जाणटेल्यांनी जर आमकां हें प्रोविजन करून फ्रिडम दिना आसलें आमी खंय उरता आसले. हे आमी फ्युचर जनरेशनाक राखपा खातीर आमी हें करपा जाय. जाल्यारच आमची भुरगीं किंवा आमचे मुखार फ्युचर जनरेशन आमकां हें सर्वायव जातलें. पूण आमकां त्या टायमार जावपाक शकली ना म्हणून ही घाण हांगा येयल्ली आसा. ती आतां स्टॉप करपाक म्हणजे कंप्लीट बंद करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. पूण आमी सध्या मॉडरेट करपाक शकता. तेन्ना सगळ्या लोकांनी भायर सरपाक जाय. वाडट्या प्रदूषणाक लागून कुंकळकारांचें भवितव्य धोक्यान आसा. तेन्ना आतां घरान बसून परवडपाचें ना. ह्या प्रदूषणा आड कोणे तरी आवाज काडचोच पडटलो अशें म्हणून जाणटे नेणटे धरून सगळेच रस्त्यार देंवल्यात. गोंय म्हणल्यार आमकां दिसतालें गोंय क्लीन आसा, लोक गोंयांत येतात कित्याक गोंयाची हवा प्रदुशीत ना. बट आतां जेन्ना आमच्याच घरान हें चल्लां तेन्ना खरें भंय दिसता. आमी फ्युचर जनरेशन, म्हाका 25 वर्सां फुडें म्हजो फ्युचर आसा. म्हजे बरोबरचे आनीकूय खूब भुरग्यां आसात जीं हांगा आसात. आमचो फ्युचर आसा एन्ड आवर फ्युचर इज एट स्टेक. And when the future is at stake, it is a compulsion for everybody to come out of their houses and raise their voices. I agree with sirs आणि म्हणले की आमी हांगा गेट बंद करपाक जाय. वी शूड डू दॅट. कित्याक जितले आमी पीस प्रोटेस्ट करता पळय, दीस पीपल आर व्हेरी कम्फर्टेबली हांच्यान ट्रक पास जातात, गाणी येतात, तांकां पडून गेले ना. तांकां आमचे इमोशन्साचे कांय पडून गेले ना. जेन्ना तांचो धंदो बंद पडटलो पळय तेन्ना तांकां समजतलें. सो वी हॅव टू गो फॉर अ वायलंट प्रोटेस्ट. वायलंट म्हणल्यार वचून तांचे कडेन झगडप न्ही, बट एटलीस्ट वी शूड हॅव अ स्ट्रायक एटलीस्ट फॉर 1 डे फॉर देम टू रियलायज कितें लॉस आसता तो. आम्ही सध्या आसा कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या गेटी कडेन. आनी कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेट सध्या चर्चेन आसा, कारण हांगच्या लोकांनी एक आंदोलन चालू केल्लें आसा. ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीक जे पोल्युशन जाता ताजे अगेन्स्ट एक आंदोलन चालू केल्लें आसा. सद्याक सिग्नेचर कॅम्पेनाचेर ते पाविल्ले आसात आनी सिग्नेचर कॅम्पेन घेवन सरकाराक सिग्नेचर दिवपाचें लोकांचें, कारण हांगचें पोल्युशन बंद करात. आमी हांगा पळयलें, हांगची ग्रावंड सर्वे केलो तेन्ना आमकां कळून आयलें की आयर्न रॉड करपाची एक 7 इंडस्ट्री हांगा आसात. त्याच बरोबर एक 5-6 फीश मील आसात हांगा, आनी फीश मील आनी डिस्टिलरी आसात. हाजे पासून खुबशें पोल्युशन जाता अशें लोकांची मागणी आसा. जे आयर्न मेल्ट करतात तातूंतल्यान जो चिमणेंतल्यान धुंवर येता तो लोकांच्या घरांनी वता आनी सगळो फ्लोर जावं तुजे आयदनां सगळें पोल्यूट जातात. थंय एक थर जाता हाजो काळखीचो थर. हांगा रस्त्याचेर सुद्दां पळयलो आमी जाल्यार खूब कडेन तो थर पडिल्लो आशिल्लो. आनी लोकांचो असो हें आसा, दावो आसा की हांगा कुंकळ्याक कॅन्सर आनी वेगवेगळे फुफ्फुसाचे दुयेंसां अशीं वाडिल्लीं आसात. लोक मेल्ले सुद्दां आसात. किडनीचो प्रॉब्लेम जावपाक आयला. उदक तांचे नॅचरल जे उदकाचे
स्त्रोत्र आसात ते पोल्यूट जाल्यात न्हंयो पोल्यूट जाल्यात अशें तांणी दावो केल्लो आसा बेगींतले बेगीन हें पोल्यूशन बंद करचें अशें तांणी म्हाका सांगलें गोमंतक टीव्ही खातीर कुंकळ्ळेच्यान हांव गौरव ब्रह्म वलकणेकर